सांखळे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर नगरसेविका अंजना अर्जुन कामत हांची बिनविरोध निवड जाल्या। ह्या वेळार 12तले 9 नगरसेवक हजर आशिल्ले। ह्या पदा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेवन अंजना हांच्या नांवांची घोषणा केली। ह्या पदा खातीर हेर कोणाचोच अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान वेंचणूक निरीक्षक दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी अंजना कामत हांची बिनविरोध निवड जाहीर केली। आज हेजेर हांव खुर्चेर बसला आतां सीएम सराक पयलीं धन्यवाद म्हणटा की सीएम सरान आमकां आज बायल मनीस म्हणून आमकां आयज हो चान्स दिल्लो आसा। तो चान्स हांव घेतलेलो आसा तेन्ना हांव सगळ्यांच्या आमच्या कावन्सिलराच्या वतीन आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या वतीन हांव सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद म्हणटा आनी ह्या फुडें ही नगरपालिका अशीच ह्या फुडें बरे तरेन चलोवची अशें आमकां आशा दिसता। बरे आमची कावन्सिलर सदांच डावन टू अर्थ आणि कितें शिकपाक सदांच तिका फुडें आणि आपणाक काय कळना आपणाक शिकपाक जावं तिजो सदांच हावेस त्या हिसपान आयज ती चेअरपर्सन बसल्या। म्हाका फूल गॅरंटी आसा की तिच्या स्वभावान तिच्या घरच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आणि आमच्या फूल वायस चेअरपर्सन आसा आमच्या बरोबर एक्स वायस चेअरपर्सन सगळ्यांच्या सपोर्टान जशी म्युन्सिपालिटी आतापर्यंत चलत्या तशीच चलतली आणि किंबहुना हेच्यापेक्षा बरी म्युन्सिपालिटी म्हणून नावलौकी येतली अशें आमी सगळ्यांक आस्वस्थ करता। हांव सीएम सराक धन्यवाद म्हणटा। खरोखरच तेणी सगळ्या महिलांक फुडें काडून आयज जसो जसो तांकां एक टर्म दिल्लो आसा तसोच सिद्धीकूय टर्म दिल्लो। लोकांक कितें तरी दुसरे वायट दिसा जावं लोक कितें जे उलयता पळय हेजेर लोकांनी लक्ष दिवपाचें न्हू। कित्याक सीएमान जे केला पयलीं पासूनच जो सगळ्यांक चान्स दिवपाचो केला आनी सगळ्यांक एक खुर्चीचो जो हे जाय मोळ जाय हो सगळ्यांक जावंक जाय म्हणून सीएमान हे सगळें केलां। लोकांक दिसता सीएम भियालो, सीएम केन्ना भियोंक ना। आयज सीएम जो आसा पळय आमचो खरो म्हणल्यार तो गोंयचो राजा आसा, ताका भंय हो ताका ना आनी स्थळांत तो लोकांक सांगता भियो नाकात म्हणून कळ्ळें न्हू। पूण हांव सगळ्या लोकांक सांगता जे सीएमान केला हे तेंकां कितें महिलां कडेन पळोवनूच ही खुर्ची तांकां दिवपाची केला आनी रिजर्व आसल्या कारणान सगळ्या महिलांक हो चान्स आसा। हे सगळ्यांनी याद धरपाचें आनी जशी म्युन्सिपालिटी आमी पयलीं चला पळय तशीच आमी सगळ्या गांवांत चलयत